ज्यो मुड्डोश्यो आशिल्ल्यो ज्यो मुड्डोश्यो हो आमचो लोकल कॅच तो नेगेटीव मेळटा आनीक बांगडे हातूंक 2 ppm फॉर्मलीन मेळटा. आतां हे 2 ppm फॉर्मलीन जे प्रेझेन्स मेळ्ळा तेजेर हांव चड भाश्य करपाक उलयना, हांव सरकाराचेर सोडटा. PhD जाला काय तो अमरनाथ पंजीकर अचानक सायंटिस्ट जाल्ले आसा. काँग्रेसचे कांयच आयकपाचें ना म्हाका. हे राजकारण बेश्टे करता सगळ्या गोष्टीचेर. तांकां जाय ते करा. कोर्टान चला म्हूण सांगून सरकार काम करना. हांव तांचें कांयच करपाचो ना. काँग्रेस जे कितें उलयता तेजेर म्हाजें कांयच इंट्रस्ट ना आयकपाक. सगळे आयएसटीएन ऑलरेडी जाग्यार येतले. कोण कितें करपाचो पूण काँग्रेसचे म्हाका कित्याक सांगू नाका. आय एम नॉट रियली बॉदर्ड अबाउट काँग्रेस. सगळें तुमकां आयज फायल पावतली म्हाजे कडेन. आमी जे सांगलेले बॉर्डरीचेर चेकिंग जातले ते तशेंच चेकिंग जातले. रँडम चेकिंग चालू आसतले. बेश्टे काँग्रेसची संवय जाल्या लोकां मदीं पॅनीक करपाक. हो अमरनाथ पंजीकराची अवकात कितें? तो सायंटिस्ट तो गिरीश चोडणकर आनी तांचे सगळे सिनियर लिडर पडले बेकार. कितें तरी करा म्हणून सांगा तांकां. I am giving you on record that I care a damn what the Congress party is speaking. Tell them to find some occupation for the next 10-15 years so that they can keep themselves busy. Not to create panic in the minds of the people of Goa. And who is Amarnath Panjikar? Who is Girish Chodankar? I don't even acknowledge these fellows. Go to court, tell them. फॉर्मलिनाचे मॉडर्न टेस्टिंग लॅब खंय पावले काय विचारल्यार तो खंय फायल मागोवन मिडियाक कितें ते सांगतलो. रँडम चेकिंग चालू. आमी 8 ट्रकांच फक्त येता फूड प्रोसेसिंग खातीर. आमी जे बंद केल्ले तेन्ना ते बंदूच आहा. आयज मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून फुडचे वयता. बेश्टे तुमी काँग्रेस कितें? म्हाका लागना काँग्रेस. हांव काँग्रेस सांगता म्हणून तशें काम करिना हांव. अँड हू इज अमरनाथ पंजीकर? इज अ सायंटिस्ट ऑर इज चेल्ला कुमार? अरे गेले खड्ड्यान एलिगेशन. कांयच फरक पडना. हांव कांयच करपाचो ना. काँग्रेस जे सांगता हांव कांयच करिना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.